अमित शाह बरोबर सगळे म्हणजे राज्याचे पॉलिटिकल डिसिजन्स मायनिंगेचे डिसिजन्स बाकीचे सगळे विषय जे आहा मायनिंगेचे डिसिजन आम्ही 8 तारखेपर्यंत डेट फुडें गेली. पयलीं जे वेदांतांनी मॅटर घातलेले त्याच्या रिलेटेड आमच्यो सगळ्यो मॅटर्स आशिल्ल्यो ती जर हियरींग जाल्लें म्हाका दिसता बाकीचे सद्याचे आत्ताचे सिच्युएशन सगळे ताका लागून डेट आमकां 8 जानेवारी पर्यंत गेला ताका लागून इट इज पोस्टपोन जाला सो दॅट डेडलायन मिस जाली. इन केस जर ते हियरींग जाल्लें जाल्यार निश्चितच आमकां खबर आशिल्लें की तेजे निर्णय कितें तरी येतलो आसलो म्हणून. वेदांताचो मॅटर गेला ताका रिलेटेड आमी घातलेली मॅटर्स आसा. आमचो ऑलरेडी म्हणजे तुषार मेहताजीन ते कॉलूय केले मॅटर पयरच्या हियरिंगान सो ऑटोमॅटिकली 8 जानेवारी डेट दिल्या कारण ते मॅटर फुडें गेल्ले आसा. इतकेंच थोडोसो वेळ लागतलो पण नक्कीच कितें तरी पॉझिटिव्ह निर्णय जातलो हेची आमकां आशा. कारण ज्या पद्दतीन आमी आमची केस फॉर्म केल्या त्या पद्दतीन आमकां आशा आसा म्हणून तर आमी डिसेंबर म्हणटाले. पण बाकीची सद्याची देशातली सगळी सिच्युएशन आनी ती मॅटर्स तेंच्यांनी प्रायोरिटीचेर घेतल्या कारण हे मॅटर थोडेशे फुडें गेल्ले